मनोहर पर्रीकार अर्थसंकल्पी अधिवेशनाक पावचेनात। तांची भलायकी हुस्क्याची आसा आनी पॅनक्रियाच्या क्रिटिकल दुखण्याचे तांकां त्रास जातात। ताका लागून हाचे फुडें तांकां फकत आपल्या उपचाराचेर लक्ष दिवचें पडटलें। परत ते राज्य कारभारांत लक्ष घालूंक शकतले काय ना हाचे विशीं दुबाव आसा अशें खासा गोपांतल्यान समजता। ह्या फाटभुंयेर सरकार पक्षांनी पावलां उबारपाक सुरवात केल्या। सोमारा जावपी घडामोडी आसात त्यो अश्यो। अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक सुरवात। अधिवेशन 22 दिसां वेल्यान 3 ते 4 दिसांचेर हाडपाचो प्लान। मुख्यमंत्री अधिवेशनाक येवंक शकचे नात। मुख्यमंत्र्याचेर मुंबय उपचार चालूच उरतले। अधिवेशनाचो काळ कमी करूंक बिझनस एडवायझरी कमिटीची बसका। राज्यपालाच्या अभिभाशणा उपरांत जातली बसका। सकाळीं पयली भाजपाच्या विधिमंडळ पक्षाची बसका। मुख्यमंत्र्याची भलायकी आनी अधिवेशनाच्या काळाची दितले म्हायती। आयतारा सांजे भाजपाचे फुडारी आनी दक्षिण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकारान भाजपा वतीन ह्या गजालीची अधिकृत घोशणा केली। तांचे विधान हें: दोतोरांच्या सल्ल्यावेल्यान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार पॅनक्रियाच्या दुयेंसा खातीर मुंबय उपचार घेत रावतले। तांचे उपचार योग्य दिकेन चल्ल्यात। ते ट्रिटमेंटाक प्रतिसादय दितात। मात रिकवर जावपाक तांकां फावो तितलो वेळ जाय आनी तांचो पुराय फोकस सध्या उपचारांचेर जाय। ते बेगीन बरे जावचे म्हूण आमची प्रार्थना। अधिवेशन सोमारच्यान सुरू जाता। ताका लागून ह्या 3 दिसां खातीर मुख्यमंत्री आपलो चार्ज मंत्रिमंडळांतल्या दुसऱ्या नंबराचे सिनियर मंत्री सुदीन ढवळीकारा कडेन दितले। सुदीन बजेटाचें पुस्तक फकत सभाघराच्या पटलाचेर दवरतले आनी पावसाळी अधिवेशना मेरेन वोट ऑन अकाउंट घेतले अशी माहिती उपसभापती मायकल लोबो कडच्यान कळ्ळ्या। Our Honorable Chief Minister is unwell and is admitted in Lilavati Hospital, Mumbai. Looks like Honorable Chief Minister may be advised by doctors not to attend the session. Looks like. So tomorrow after the Governor's address, we are likely to call a business advisory committee meeting. That is Honorable Speaker. I have spoken to him and he has agreed. I have also spoken to Leader of Opposition and Honorable Speaker has also spoken to Leader of Opposition. We will call for a business advisory committee meeting and we will curtail the session for 3 days. That is, we will present the budget in the House and discussion will be there and vote of account will be taken, and the budget session, whatever the cautions will be there, the private member resolutions and all the other business of the House can be taken up in the next session, or we can adjourn the House for number of days. That will be decided tomorrow. But at the moment, I have advised the Honorable Speaker that the budget session be curtailed for 3 days. He is better, but as far as I know, that he is advised by the doctors not to attend the assembly session. Now, if the doctors give him a green signal, he may come tomorrow evening. But as far as I know, he is being advised not to attend the session. नवीन किती चेंजेस जाऊ शकता सरकारान? No. See, we are only going to place the budget and get the vote of account. There is no changes anywhere. मुख्यमंत्र्याक जाल्ले दुयेंस बरेंच खर आनी सिरियस आसा। ताका लागून घडये तांकां उपचारा खातीर विदेशांत पसून व्हरपाची गरज पडूं येता अशें तांचे लागींचे मनीस सांगतात। सध्या तरी ते बेगीन इस्पितळांतल्यान घरा येवपाची शक्यताय ना अशें खासा गोपांतल्यान समजता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।